नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। कदंबाच्या बसीक कोल्हापुरात अपघात, 4 आगताक गेले, 12 जखमी। ड्रायव्हराचो ताबो गेल्ल्यान बस मारली झाडाक, एकलो ड्रायव्हर गेलो। कदंबा येताली कोल्हापूर सावन पणजी। गोंयच्या मायनिंग लिजाचे रिन्युअल एक्सटेन्शनाचेर मिनेराचे याचिकाचो हायकोर्ट लावंक सोदता निकाल। सुनावणी 23 जूनाक। एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटाचे खण संचालकाक समन्स। दोनापावला आयटी हॅबिटेटाक आवय ना बापूय, कॉन्ट्रॅक्टराक विचारपी कोणूच ना। जीएसआयडीसी म्हणटा तांकां लागना, आयटी कॉर्पोरेशन म्हणटा तांकां जमाना। आदलो बीजेपी आमदार दयानंद सोपटेन सोडली काँग्रेस। सोपटे म्हणटा काँग्रेस फुडाऱ्याच्या कारभाराक विटलो, सध्या दुसरे पक्षांत वचपाचो प्लान ना। वास्कोचे मंदार सुल्लकार खुनाचे केशींत चिल्ड्रन्स कोर्ट निकाल दितले फुडल्या सोमारा। 5 इश्टांनी 8 वर्सां फाटीं पयशांक लागून मंदाराचे अपहरण करून केल्लो खून। आणि अर्जेंटिनाचे जैतांत लिओनेल मेसीचो मोठो वांटो। फ्रांसाचे जैतांत करीम बेंजेमा पोरजोळो। स्वित्झर्लंडाचे इक्वेडोराचेर जैत। खबर विस्तारान। कदंबाक कोल्हापुरात सकाळी ॲक्सिडेंट जालो। ड्रायव्हर धरून 4 जाण आगताक गेले, 12 जाण जखमी जाल्यात। गेलो तो ड्रायव्हर मेल्विन फर्नांडीस थियेचो। ड्रायव्हराचो बसीवेलो ताबो गेल्ल्यान बस व्हरून झाडाक मारली। कदंबा कोल्हापूर सावन पणजे येताली। जखमी प्रवाशांक कोल्हापूरचे CPR हॉस्पिटलांत घाल्यात। गेल्यात ते तिगूय पॅसेंजर सिंधुदुर्गांतले। कदंबाचो चेअरमॅन कार्लोस म्हणटा थंयचे रस्ते सारके नात। पॅसेंजराचे म्हायती खातीर पुलिसांनी हेल्पलायन सुरू केल्या। सोमारा फांतोडेर सुमार 6:30 वरांचेर कोल्हापुरांत कोपर्ड्या आदूर गांवांत हो अपघात जालो। कदंबा कोल्हापूर सावन पणजे येवंक सुटिल्ली। ड्रायव्हराचो बसीवेलो ताबो गेल्ल्यान बस झाडार मारली। 4 जाण गेल्यात, तातूंत 3 पॅसेंजर सिंधुदुर्गांतले। कदंबाचो ड्रायव्हर मेल्विन फर्नांडीस थियेचो। तो कॅबिनांत क्लिनर सायडीन बशिल्लो। नेटा सरशी धपको बशिल्ल्यान बस क्लिनर सायडीन सामकी काबार जाल्या। 12 पॅसेंजर जखमी जाल्यात, ते चडशे क्लिनर सायडीचेच। अपघाताची खबर पणजे पावली आनी सकाळी कदंबान हालचाली सुरू केल्यो। आयज आमची बस कदंबा बस कोल्हापूर सावन गोंयांत तेन्ना एक्सिडेंट जाली अबाउट 6:30 सुमार। आनी फेटल एक्सिडेंट जालो। एक ड्रायव्हर पेड्यार जालो मेल्विन फर्नांडीस टीव्हीचो। आनी ती एक्सिडेंट जालो आयज बिकॉज ऑफ बॅड कंडिशन ऑफ द रोड्स। ते कितें जाता ती आमची बस एक्चुअली न्यू बस आहा। इवन ड्रायव्हर बरो एक्सपिरियन्स ड्रायव्हर आहा, पूण रेग्युलर पावस जालो कांय कारणाक लागून तो एक्सिडेंट जालो। आनी आमची इन्क्वायरी चालू आहा। ती बस सायडीन ऑफ रोड गेली आनी झाडाचेर मारली। झाडाच्या सायडीन डॅश जाली आनी मागीर देन एक्सिडेंट हॅपन। इंजरीज 12 passengers have got minor injuries. They all discharged from the hospital, 12 passengers. पॅसेंजरांक कोल्हापूरचे CRR हॉस्पिटलांत घाल्यात। बसींतले पॅसेंजरांक संपर्क करपा खातीर वा तांचे विशीं म्हायती मेळची म्हूण पुलिसांनी कंट्रोल रूम सुरू केला। पुलिसांनी दिल्यात ते हेल्पलायन नंबर अशे 1077 222 5083, 222 5383, 242 7690। इतले मजगती 70 होण्याचो 40 वर्साचो महादेव ठाकूर शॉकान आगताक गेलो। कासारवाणे पेडण्या ट्रकाची फाटली कास वयर केली तेन्ना कास लायटीच्या वायरींक लागली। ती सोडोंक म्हूण तो ट्रकाच्या कॅबिनाचेर चडलो तेन्ना ताचो हात वायरीक लागलो आनी तो थंयचे थंयच शॉकान गेलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंयच्या मायनिंग लिजाचे रिन्युअल वा एक्सटेन्शना विशीं मिनेराचे याचिकाचो हायकोर्ट निकाल लावंक सोदता। हायकोर्टा मुखार कितलेशेच तेंपा सावन आशिल्ले याचिकाचो सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचे फाटभुंयेर निकाल लावचो म्हणून लिझी मिनेर हायकोर्टांत गेल्यात। गोंय सरकार मायनिंग धोरण थाराय मेरेन सरकार हे विशयाक हात घालपाक शकना म्हूण ॲडव्होकेट जनरलान खंडपीठाक स्पश्ट केलां। हायकोर्ट ह्यो याचिका 23 जूनाक सुनावणेक घेतले। दुसरे वटेन बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात केस दाखल करून घेतिल्ले एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटान गोंयच्या खण संचालकाक समन्स काढल्यात।
मायनिंग लिजींचे रिन्युअल करचे म्हूण केल्ल्या अर्जाचेर सरकारान कांयच निर्णय घेवंक नाशिल्ल्यान मिनेर आतां कोर्टान गेल्यात. आतां कोर्टान कितें तें थारावचें अशी विनवणी हायकोर्टाक केल्या. ह्या प्रस्नाचेर सरकारान आपणाली भुमिका स्पश्ट करची अशी सुचोवणी हायकोर्टान केल्या. 2007 वर्सा उपरांत चालू आशिल्ल्यो सगळ्यो मायनिंग लिजी बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो निर्णय सुप्रीम कोर्टान दिला आनी गोंय सरकाराक नव्यान खंड धोरण थारावंक सांगला. ही गजाल एडव्होकेट जनरलान हायकोर्टाच्या नजरेक हाडली. नवें मायनिंग धोरण तयार करपाचें काम सध्या चालू आसा आनी त्या खातीर आतांच कितें सांगप शक्य ना अशें एडव्होकेट जनरलान स्पश्ट केलें. ह्या प्रस्नाचेर मुखावेली सुनावणी 23 जूनाक जातली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. दोनापावलो IT हॅबिटेटाक आवय बापूय ना. कॉन्ट्रॅक्टरांक विचारपी कोण ना. तो म्हणटा प्लॉटाचेर कामगाराचें कितें चल्लां तें ताका कांयच खबर ना. GSIDC म्हणटा तांकां लागना. IT कॉर्पोरेशन म्हणटा कामगारांक हालोवंक तांकां जमना. IT हॅबिटेटाचे कामगार हॅबिटेट जालां ही परिस्थिती प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ली. IT कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅनानूय ही गजाल मान्य केल्या. दोनापावला IT हॅबिटेटाचे कामगार हॅबिटेट जाला. थंय कामगारांनी बऱ्यापैकी वस्ती थाटल्या. हे कामगार M वेंकटराव म्हणटा ते सरकाराची मोठी मोठी कामां घेवपी कॉन्ट्रॅक्टराचे. IT कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन सुभाष फळदेसायानूय ही गजाल मान्य केल्या. ही गजाल दोळ्या आड चल्ल्या काय जाणून बुजून ते पळोवंक प्रुडंटाची टीम कॉन्ट्रॅक्टर आनी GSIDCक मेळ्ळी. परिस्थिती पळयल्यार ते IT हॅबिटेटाक आवय बापूय कोण ना. कॉन्ट्रॅक्टरांक विचारपी कोण ना. GSIDC म्हणटा तांकां लागना. IT कॉर्पोरेशन म्हणटा तांकां जमना. जाचे कामगारांनी हॅबिटेटान संवसार थाटला ते कॉन्ट्रॅक्टर M वेंकटरावाक प्रुडंटान विचारले. तो म्हणटा ताका खंय असले कांयच खबर ना. चवकशी करता आनी सांगता म्हूण ताणें कानार केस काडले. हॅबिटेटाचे प्लॉटावेले कोयराचे राशीचेरूय विचारून पळयले. ताचे राज्याक खंय कांयच खबर ना. कामगारांक सुवातेवेल्यान हालोवंक सांगिल्ल्यान एक कॉन्त्रातदार आपल्याक फोनावेल्यान धमकी दिता म्हूण IT कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आमदार सुभाष फळदेसायान आरोप केल्लो. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा सुभाष खंय ताचो बरो आमीक. असलें कांयच घडूंक ना. धमकी केन्नाच दिली ना. प्रुडंटान सिम्प्लेक्स कॉन्ट्रॅक्टराक मेळपाचो यत्न केलो मात राती उसरा मेरेन ताचे कडेन फोनार पसून संपर्क जावंक पावलो ना. ते उपरांत प्रुडंट GSIDCचो MD संजीत रॉड्रिक्साक मेळ्ळे. GSIDCचे कितलेशेच सरकारी प्रकल्प ह्याच दोगा कॉन्ट्रॅक्टरांक मेळटात. संजीताक विचारल्यार तो म्हणटा GSIDC प्रकल्पाचे कॉन्त्रात दिता. कॉन्ट्रॅक्टर कामगारांक खंय दवरता आनी कोयर खंय उडयता ते पळोवपाची जबाबदारी तांची न्ही. First of all, whenever a contractor engages labor or engages a yard to work for construction, it is at his own risk, at his own cost. It is not part of the contract as to where he should keep his laborers and where he should not keep his labor. We have given him a contract. Our contract is work oriented. As far as the work is concerned, we would take cognizance. The contractors normally make their own arrangements to have labor camps, to have stocking yards, etc. This contractor also must have made his own arrangements. So we have nothing to say about where the contractor has made arrangements. परिस्थिती पळयल्यार दोनापावला IT हॅबिटेटाक सध्या आवय बापूय कोण ना. अधिकारी नजर घालूंक सोदिना. असले कामगार हॅबिटेटाचेर खंयचो IT उद्देजक आनी कित्याक म्हूण पयसो घालतलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. BJPचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेन काँग्रेस सोडली. काँग्रेसीच्या कारभाराक आपूण विटलां म्हूण काँग्रेस सोडटा अशें सोपटेन पेडणे पत्रकारां मुखार जाहीर केलें. आतां खंयच्या पक्षांत वतलो काय म्हणून विचारल्यार सद्याक खंयच ना अशें सोपटे मिडियाक उलोवन दाखयता. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.